कुट्टाळेची सरपंच सेनिया पेरेरा आड मंगळारा सकाळी अविश्वास ठराव मांडिल्लो। 11 पंच वांगड्या भितरले 10 जण वांगडी बसकेक हजर आशिल्ले। तातूंतल्या 7 जणांनी पेरेरा आड मतदान केल्लें, जाल्यार 3 जणांनी पेरेरा खातीर मतदान केल्लें। मात खुर्चेर कब्जा करपाक आपूण स्वता कडेन तडजोड करची ना म्हण पत्रकारां कडेन उलयतना पेरेरा हिणें स्पश्ट केलां। आरडेक्स गोवा खातीर कुट्टाळेच्यान प्रसाद नायक। मोशन करचो पडलो कित्याक सरपंच मुगेलें हांवें सरपंच केलो न्ही, हांवें ताका म्हजे करून बसून निवडाय ना जाल्यार लोकांक बगले वचोन लोकांक मागोन की मुगे मनशां वोट कराय तें म्हजे बरें नासता म्हण सांगून ताका इलेक्ट करून हाडलें आनी सरपंच केलेलें। पूण आयज चोवपाक गेलें जाल्यार सरपंच म्हाका कॉन्फिडन्सान घेयना जालें, कांय गोश्टी म्हाका सांगना वचून करपा लागले। टेंडर जालें जाल्यार टेंडरा पासून आपणा मोती जाता ते भाशेन टेंडर करपा लागले ना म्हणून आमची कोण मेंबरां सांगना आसतना करपा लागले। आनी ते लागून आमी 7 जाण मेंबरांनी एकठांय जावन हें नो कॉन्फिडन्स मोशन तेजेर पास केलां, कित्याक बिकॉज शी वॉज नॉट टेकिंग अस इन टू कॉन्फिडन्स, प्लस देर वॉज नो डेवलपमेंट वर्क गेटींग डन। आनी लोकां गेलें आम आयकोपा पडटालें कांय जालो ना पंचायतीचें, कांय जालो ना म्हणून। हांव लास्ट 15 years पंचायती आसलेलो, पूण एक वर्स जें गेलां ते भाशेन गेलो ना। म्हज्यान बरी म्हायती आमची गांवची लोकां आहा, आमची पंचायत कितकोन चलता ती, पूण हें हांव सोंसून रावलोलो आनी जो वेळ येयलो आनी त्या वेळार म्हाका ही पंचायत घेवपा पडली। आनी आयज हांवें जर पंचायत देंवयल्या जाल्यार आमची लोकांचें गांवच्या लोकांचें बरें जावपा लागून देंवयलां, गांवच्या लोकांचीं कामां फास्ट जावपा लागून देंवयलां। तेमी तेंचे बेजलेस एलिगेशन्स म्हणजे की हांव कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेयना। द डे वन जेन्ना पंचायत फॉर्म जाली तेन्ना सावन हांव एकूच सांगूंक सोदतां आनी कुट्टाळेचो एक मेंबर जाणा जो म्हजे ऑफिसान भितर सरला की आय एम ऑलवेज ओपन टू एवरीबडी। ऑपोजिशन म्हणल्यार म्हाका केन्ना नायच, हांव सदांच ऑपोजिशनाक गेली चड कामां जाताय। सो दॅट इज वन थिंग। सेकंडली हांव एक सांगूंक सोदतां आनी कुट्टाळेकाराच्या आमचे एक भाव भयणाक हांव सांगूंक सोदतां की हांवें एज अ सरपंच सदांच म्हजी सेल्फ रिस्पेक्ट सांबाळ्ळा। म्हज्या सेल्फ रिस्पेक्टाक हांव केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावंक दिवचें ना एक पदेलाक लागून। जरी तर ज्या मनशान जें आयज हें स्टँड घेतलां नो कॉन्फिडन्स पास करूंक, ताका दिसता की हांव म्हजो सेल्फ रिस्पेक्ट एक पदेलाक लागून कॉम्प्रोमायज करतलें म्हण देन ही इज मिस्टेकन। हांव एक कुट्टाळेकाराच्या भाव भयणाक सांगूंक सोदतां की जे हांव पदेलाचेर बसून आसलोलें ती एक बावली न्हू प्लीज। आनी जोरी तर जे मनशाक दिसता भायलेचो सेल्फ रिस्पेक्ट म्हणजे एक कचरो म्हण देन आय नो हाव टू टॅकल विथ दॅट पर्सन।